गीत घेऊया. पेज नंबर 109, 87, जेजू मनशा सोडवणारा. जेजू मनशा सोडवणारा, उसवारोचे आदी सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या मिसा भेटीन वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं ते सांग जी आमच्या मनान कालसना आसात भावातून आमी देवाच्या हातांत घालुया. तसोच ह्या मिसा भेटीन वांटो घेवचे आदी आमच्या पातकांत वगडास करून देवाचे बोगसणी आमी मागुया. हांव पातकी सोबोदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो पुण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटां आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भागवंत सदांच आंकवार मारी एक सोल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोबोदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचें पातकां बोगसून आमकां शास्त्र जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थूया. कोणाल्या बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुजे पोरजेची सोडवून अजापांनी तुवें सुरू केली. ह्या भावार्थान आमकां तुज्या सेवकांक तीर कर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलून पासायल्ल्या वैभवाक आमी पावोशें कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागयोन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या भुरग्यानो, कोणाकूच तुमकां फसोवंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रामाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रामाणीक. जो कोण पातक कोता तो देंवचाराचो, कारण देंवचार अरोंबाक तान पातकी. देंवचाराच्या कर्तुबांचो पोस करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवा तान जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताजे सवे आसा. देवा तान जल्मला देखून ताच्यान पातक करूं नजो. देवाची भुरगीं आनी देंवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखूं येता. जो कोण प्रामाणीकपणान जियेना वा आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. जबाब शेकान शेक प्रिथिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकान शेक प्रिथिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब
शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दोर्या गणगणू सोमदिरांत आसलोल्यानो तुमचो तालो गणगणू. पृथ्वी सोगली मुरगोटू पृथ्वीर जियेताल्यानो तुमचो आनंद चोगचो. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. सूर नदी तालयो पेटू पर्वत दोंगर मुरगोटू सर्वेस्पर येवचो जालो. पृथ्वीची मुनसुबी राष्ट्रांची न्याय नेन जोडटी सर्वेस्पर करूंक येता. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. शिव वर्तमानांक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कोडे उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे देवक्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां शिश्यां सांगाती नव्यान थंय आसलो. जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शिश्य जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येता ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? ताणें ताका जाप दिली, रबाय म्हणजे गुरू, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते तांचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं. जोवांची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसाया म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमोनाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमोन जोवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खोडप. देवक्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे बाबा भयणीनो, आज शुभ वर्तमानांत आमी अनेक फावट जुवांची खबर आयकल्या, जुवांची भेट जाल्या. पयल्या दिसा जुवां आमकां आपलीच ओळख करून दिता, ताची ओळख आनी तशेंच ताचे वावराची ओळख. दुसऱ्या दिसा जुवांव मेसाया ताची ओळख करून दिता. आनी आयज आमी आयकलां की जुवांव आपल्या शिश्यांक मेसाची ओळख करून दिता आनी मागीर तोच शिश्य आपल्या भावाक ओळख करून दिता. हे भाशेन आमी पळयलां की एक एकलो दुसऱ्याची ओळख करता. म्हाका दिसता होच वार जेजून आमकां दिला. आमी ह्या संवसारांत आहात, वेगवेगळे तरेन वेगळे दर्जेचे आसात, पूण आमचे वावर एकूच संवसाराक भाव भयणीक दुसऱ्यांक
जेजूची ओळख करूंक. आमी हें काम करूं येता जर आमचें जिवीत आमच्या उतरांनी आनी खोर्ल्यांनी अशें आमकां करूंक दिसता. जर आमी प्रमाणीकपणान आमचो वावर केल्यार लोक म्हणटलो ओ जेजू क्रिस्ताचो एक भशेन भाव भयण. जर आमी जर आमी फुडारी आसात आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक बरी वाट दाखयली आमच्या जिणे वरवीं तर आमी दुसऱ्यांक हे भाशेन जेजूची वळख करून दिता. तर आज आमी खास जेजूक मागुया जें काम जुवान केलें जें काम आंतरण केलें तें आमी आपल्या जिणे वरवीं करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 34 C15. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबाप दिला, सोबाप सावनी जिविताचो मोगान केले पिटवणेचो बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत मागता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत मागता. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आनी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिल्या तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावन दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पेद्रा सासणांचे देवाक सोर्क आनी सोर ताजुगुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं हाचे दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाची घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान तुमकां जोडलेलो अविनाशी मान एकवट हो कितलो अजापाचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळे देवतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचरगी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोयर. तुज्या पवित्रपण जाणून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जुगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेशे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुम्ही समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बाप्पा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणान उगडास करता आनी उणो आनी कास तुका समर्पिता. तुजी मुखावती सेवा करूंक आमकां फाक लागून आमी तुका दिन वाचता आनी कुडगोस जातले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आकचस्ताल ते पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या कोवली बापा आनी सोली आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोहकांत वाडय. पुनर्ज बस मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां दिसता गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोल मुखामोल पेवून फावो कर. आमची दुआ करून मागता आंकवा मदाची माये सांगाती तिच्या पोती भागवंत झुजे भगवंत दोर दोता सोगत मागल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोर वेदार बापा सोड वडवण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुने सुखाक सैनी बरोशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या दाव काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दौतांक मुरलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जिवना पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 69 D40 सोर्गी उंडो जेजून दिलो. Slow, favor, no slow.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जिवच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जिवच्या जिविता सारकें खोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भाग्यवान फ्रांसिस्क शावेराचे मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावियरा, देवच्या मोगान तुज्या काळी सोगलेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोमयेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून खुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावयपूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 111, H10, पातकांचे कालके राती.